विकास जी असेंब्ली आसा ती एक दिसाची करची अशें ठरलां आनी सगळो जो बिझनेस आसा तो बिझनेस BAC मिटींग आमची जी जातली त्या वेळार डिसायड करपाचो. ताचे पयलीं काही गोश्टीची जाणीव आमी सगळ्यांनी तांकां करून दिल्या. एक जशी जे कमिटी आसा तांचें फंक्शनींग, त्या नंतर जे क्वेश्चन आवर आसा तो घेवचो की ना, त्या नंतर बाकीचे जे विशय आसता ते, मागीर सरकारी बिल्स विशयी हे सगळ्यो गोश्टी BACच्या मिटिंगेंत आमच्यो ठरतल्यो. आनी व्हर्च्युअल असेंब्ली खातीर बाब विजयान विशय मांडला. इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अशा परिस्थितींत तें करप. आनी फुडल्या फावटी जर आमची जर डिबेट असेंब्ली जायना जाल्यार ती तरी जावपाकूच जाय. अजून व्हाईट पेपर फायनान्शियलूय अजूनही ताजेर कांयच काडूं दोन्ही व्हाईट पेपर्स काडचे अशें आमी सांगलां. ते जर मेळ्ळें जाल्यार जी आमकां सर्कुलर ऑस्टेरिटी मेजर आनी बाकीचे डिपार्टमेंटांनी काडल्या ती तांचे जे आमदार आनी मंत्री आसा ते फॉलो करतात आनी ती सर्कुलर पायदळी तुडयता. अनेक मीटिंग आसतली तुमच्या पयल्या ऑस्टेरिटी मेजराची बिझनेस एडवायझरीची मिटींग सगळी टेंडरां 8 दीस काडल्या पयलीं. आनी 22 तारखेक तातूंत ओपनिंग भितर केलां. business वयर 22 तारखेक सर्कुलर आयलां ऑस्टेरिटी मेजराचें 9 तारखेक आनी 22 तारखेक टेंडर ओपन जालें.